तळसाय गावात दूषित उदका पुरवणाची समस्या आयिल्ल्याची खबर आयल्या उपरांत प्रशासनान बेगोबेग कारवाय केली। सांगेचे उपजिल्लोधिकारी मिलिंद वेळीप हांणी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा गावात भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी केली। नागरिकां खातीर तात्पुरती उदका पुरवण व्यवस्था सुरू करपाची सुचोवणी तांणी दिल्या। पळयात। उदक दिसपट ना आता पुर्तीचे टायमार साकून आमी फोंडार उदक खाताले, उदक ना तेन्ना कुट्टान भरून आनी आतां तो सामके जोर आता डेप्युटी कलेक्टर येवन सांगून गेलो तुमकां की 8 दीस भितर तुमकां दोन्ही बांय निवळ करून दित म्हणून। हय त्या सांगता बंद जालें ना, मागीर आतां हें जालें म्हणटा आमकां कळ्ळें ना, आमकां जायना आसली। आता हे कशें कित्याक लागून सगळे लोक पावले म्हणटा तुमी जे रिपोर्टरांनी न्यूज हाडली म्हणून बोवाळ जालो। तो लूज पावलो म्हणून जालें ना तें, नाल्यार जायना आसलें। हांव सांगता तुका हें जालें म्हणून आनी बरें जालें इतलें करून। कितली वर्स लागली? कितली वर्स जाली आता? ह्या 40-50 वर्सां जालीं। विजीट केली, सरप्राईज विजीट केली लोकांक लागून आणि तुम्ही तांची क्रायसीस ऐकून घेतली, दोन्ही बांय पळयल्यो आणि तुम्ही सांगले ते प्रमाणे PWD हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले हांगा, सो तांच्यांनी सॅम्पल टेस्ट करून सॅम्पलिंगा वयल्या। आता मुखावेले स्टेप कितें जातलो हाजेर? आयज आमी तळसाय गांवांत जो प्रसार माध्यमांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान जो विशय हायलायट केल्लो ताजेर वेगवेगळे प्रतिक्रिया ह्यो सोशल मिडियाचेर येताल्यो। ताजी वस्तुस्थिती कितें आसा हें पळोवपाक आमी आसा सांगे एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी ह्या गांवांक आयिल्ले, तळसाय गांवांक आयिल्ले। आमी गांवच्या लोकांची भेटी घेतल्यो, तांचे जे उदकाचे सोर्स आसात ते प्रत्यक्षात आमी वचून पळयले। ह्या गांवांत प्रामुख्यान आसा ज्यो 2 बांय आसा आनी एक जी आसा ती सरकारान दिल्ली एक बोरवेल आसा। प्रामुख्यान लोक जे आसा हांगचे ह्या बोरवेलाचे जे आसा ते उदक पिण्या खातीर यूज करता। तशेंच जेन्ना केन्ना कमी पडटा किंवा बोरवेलांतलें उदक कमी जेन्ना येता ते म्हणटा की आमी त्या बांयचे जे आसा ते उदक जे आसा आमी पिवपा खातीर योग्य करता, आमी उपयोग करता। ताचे नंतर आमी दोन्ही बांय ज्यो आसा आमी विजीट केल्यो। त्यो दोन्ही बांय ज्यो आसा त्यो प्रायवेट आसा, लोकांनी आपल्या मेहनतीन कश्टान केल्ल्यो ज्यो आसा त्यो बांय आसा। एक जी आसा तशी स्टोन वॉल आसा जी चिऱ्यांनी बांदून काडलेली आसा बांय, पण आनी दुसरी जी आसा ती मड बांय आसा। सो आमी वचून थंय पळयलें की उदक जें आसा तें गाडूळ जाल्लें आसा, ताका ग्रीन येलोइश कलर जो आयिल्लो आसा, थोडे फार स्नेक आसा बेबे आमकां एक दिश्टी पडले त्या बांयक। सो आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला की टायमींग जें आसा तें उदक जें आसा तें पिवू नाका आणि ॲट द सेम टायम आमी ड्रिंकींग वॉटर जे आमचे डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांकां सांगलां की एडिशनल एक टाकयेची हांगा वेवस्था कर, कारण बोरवेलाची एक टाकी जेन्ना उदक भरलें जेन्ना तें उदक सोंपता पर्यंत दुसरी हें करता पर्यंत वेळ लागता। सो तांणी आमकां एश्योरन्स दिला की इमिजिएटली आसा बाय नेक्स्ट वीक पयली जी आसा ती हांगा एक 2000 लिटराची आसा जी टाकी जी आसा ती उदकाची प्रोवायड करतले। सो एक टाकी भरली म्हणटकर आसा तेन्ना दुसऱ्या टाकयाचे आसा ते उदक तांकां पिड्याक उपयोग करपाक मेळटले। तरी आसतना आमी लोकांचो आमचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेतला आणि ड्रिंकींग ऑफ वॉटर तांच्या ऑफिशलाक आमी सांगला एज एन वेन तांकां टँकराची गरज पडटा तांकां प्रायोरिटी बेजिसाचेर आसा ते पिड्या खातीर ती टँकराची आसा ती सोय करून तांकां उदक पावोवचें अशें आमी तें डायरेक्शन आमी तांकां दिल्लें आसा। त्या बरोबरच कन्सर्न जो ह्या गांवचो सरपंच आसा चंदन उदरकर ताका आमी सांगलां की जी चिऱ्यांनी बांदलेली जी बांय आसा ती इमिजिएटली आसा ती उपसून जी आसा मनसून जातकर उपसून जी आसा ती बांय तांकां फूल रिनोवेट करून दिवची आणि त्या बांयचें सगळें डिसील्ड करून किंवा रिंग सिस्टम घालून जे आसा ताका पिड्या योग्य त्या बांयचें हें करून दिवचें। त्याच बरोबर कोण भुरगे खेळटा आसतना किंवा त्या बांयक स्नेक आसा खेळटा आसतना कितें त्या बांयक पडूं नाका म्हणून तांकां सांगलां की त्या बांयचेर आसा ती एक नेट घालून नाल्यार केज घालून ती पॅक करून दवरून आमी तांकां सांगले कडेन आसा।